मुरगांव बंदराच्या रेल्वे मार्गार म्हाल वाहतूक रेल्वेचेर झाड कोसळून पडिल्ल्यान रेल्वे मार्ग अडकून उरलो। मंगळारा सकाळच्या 10 वरांचेर ही घडणूक घडिल्ली। वास्कोच्या आनी मुरगांव बंदराचेर उजो पालोवपी दळान येवन कोसळिल्ले झाड कातरून रेल्वे मार्ग निवळ केलो। वास्को सडा रस्त्यार आशिल्ले झाड मंगळारा सकाळी रेल्वे मार्गार कोसळ्ळे। हे झाड म्हाल वाहतूक रेल्वेचेर पडिल्ल्यान म्हाल वाहतूक रेल्वे बंदराच्या भायर सरपाक मेळूं ना। ह्या घटनेची माहिती मेळटाच रेल्वे स्थानकाचे अधिकारी त्या सुवातेर पावले। अग्निशामक दलान क्रेनीच्या आदारान सांज मेरेन रेल्वे मार्ग निवळ केलो। हे काम चालू आसतना वास्को सडा रस्त्यार बरोच वेळ येरादारीची गर्दी पडिल्ली। ह्या मजगती वास्को परिसरांत मंगळारा बरोच पावस झडला। सेगीत पडिल्ल्या पावसान ही घडणूक घडल्या। RTX गोवा खातीर वास्कोच्यान महेंद्र गांवकार।